नमस्कार. दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात. रॉटव्हिलर आणि पिटबुल सुण्याचेर गोंयांत बंदी. संबंधित अध्यादेश दुरुस्ती करतले. सध्या असले सुणे पोसपी मालकांनी सरकाराक कळोवचे. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. PWD फोडून स्वतंत्र उदका पुरवण खात्याकूय कॅबिनेटात बावटो. रोखडीच अधिसुचोवणी. खेरीज सॅनिटेशन विभाग मलनिसरण महामंडळा कडेन वतलो. बुधवार जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेत रॉटवायलर आणि पिटबुलर सुण्यांचेर गोंयांत बंदी घाल्या. जांचे कडेन सुणे आसात तांच्यांनी सरकाराक कळोवचे. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. गोवा एनिमल ब्रीडिंग एंड डॉमेस्टिक रेग्युलेशन्स एंड कॉम्पेन्सेशन ऑर्डिनन्स 2024 तेका अमेंडमेंट हाडला. आमी रोटवायलर्स आनी पिटबुल हे जे आसा पळय न्हू तो ब्रीड बॅन करपा खातीर आयच्या कॅबिनेट डिसिजन जालें. आतां तेंच्यांनी पयलीं रजिस्टर करचें पडटलें तें आनी तेची काळजी आपुणूच तेची जबाबदारी घेवची पडटली. तो कोणाक जावंक जायना न्ही. हय येतले ऑर्डिनन्स येतलो. हेज्या फुडें येवचें ना आनी भायल्यान हाडूंक मेळचें ना. पिटबुल पिवपा उदका पुरवण खात्याकूय कॅबिनेटात मान्यताय दिल्या. सिवेज विभाग खंय सिवेज महामंडळा कडेन वतलो. मुख्यमंत्र्याची माहिती. क्रिएशन ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट वीच इज द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर. आमी पयर अनावन्स केल्लें तशें कॅबिनेटाक हाडलें. DDW वीच इज द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर वा PWDंतल्यान ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट हें कंप्लिटली सेपरेट जालें आनी त्या खातीर ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट म्हणूनच फुडले सगळे प्रोविजन ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत जातले. उदकाचे पिवपाचे प्रोविजन DW डिपार्टमेंटाचो CE हो त्या डिपार्टमेंटाचो हेड आसतलो. PWD डिपार्टमेंटाच्या अंडर हाचे कांयच येवचें ना. PWD डिपार्टमेंटान हॅन्स फोर्थ ओन्ली रोड्स आनी बिल्डिंग्स उरतले. इवन दो द सिवरेज इज गोईंग इन टू द सिवरेज कॉर्पोरेशन. सिवरेज कॉर्पोरेशन इज फुल्ली लूक आफ्टर बाय द सिवरेज कॉर्पोरेशन. आतां पर्यंत जातालें सिवरेज कॉर्पोरेशन नवीन पायपलायन घालताले, सिओर लायन प्लांट तयार करताले, मागीर मेंटेनन्स हे पळयताले. तशें ना, सिवरेज सुद्दां सेपरेट जाताले. ते नेक्स्ट हेका येतले जालें. आमी ह्या बजेटान ताका नेक्स्ट एलोकेशन्स हे सेपरेट जातले सगळे. कुडचडे होडार हांगार 4 लेन पूल बांदपाच्या कामाक एक्स पोस्ट फॅक्टो 24 कोटींची मंजुरी. JED खात्यातले स्टेनो सुकोरिना फाल्कावाक पब्लीक इंट्रस्टाच्या नांवान सर्विसेत 1 वर्साचें एक्सटेन्शन. खेलो इंडिया येवजणे सकयल 2023-24 वर्सा खेळगड्यांच्या रावपाच्या यो वच करपाच्या आणि खाणा जेवणाचेर मोडिल्ल्या 5 कोटींच्या खर्चाक मान्यताय. फक्त रॉटव्हिलर आणि पिटबुल सुण्यांचेरूच न्ही जाल्यार खंयचेय हिंसक जनावर पोसपाक ह्या कायद्या खाला बंदी घालूं येता. हिंसक जनावरां कशी पोसची, पोसता जाल्यार कितें जतनाय घेवची त्या विशीं खासा मार्गदर्शनूय करतले. हिंसक सुण्यान कोणाचेरूय हल्लो केल्यार पिडिताक भरपाय दिवपाची तरतूद आसा. सरकारी नेम आनी अटी पाळ्ळे ना जाल्यार 50,000 मेरेन फायन मारपाची तरतूद. उदयसिंह श्रीकांत राणेक गोवा पब्लीक सर्व्हिस आयोगाचो चेअरमॅन म्हूण नेमपाचो निर्णय कॅबिनेटात जालो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जय भवानी जय शिवाजीच्या घोषणांनी गोंय भगवें. छत्रपती शिवरायाचे जयंती निमतान गोंयभर वेगवेगळ्यो पावंड्यार कार्यावळी आनी सुवाळे. मुख्यमंत्र्यान सांखळे कार्यावळीत वांटो घेतलो. छत्रपतीच्या वेळार प्रशासन चलतालें तशे पद्दतीन सरकाराचो कारभार चलयतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. तरणाट्यांच्यो मिरवणुको, छावाची स्पेशल स्क्रिनींग. गोंय शिवमय. सकाळी फुडें शिव जयंतीच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक सांखळी ह्या चौकात आमी दर वर्सा शिव जयंती व्हडा उत्सवात साजरी करता. सगळे शिवभक्त सांजे रॅलींतल्यान मोठ्या प्रमाणात ह्या शिव चौकात येतले. हांव परत एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्तान आज तांकां याद करता. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य हे सदोदीत युवकांक प्रेरणा दिवपी ठरतले, राज्यकर्त्यांक प्रेरणा दिवपी ठरतले. शिवाजी महाराजांचे ॲडमिनिस्ट्रेशन अस्तित्वात हाडपाचो सदोदीत आमचो प्रयत्न आसा. हांव परत एकदा हांगासर जमिल्ल्या सगळ्या छत्रपती शिवभक्तांक शिवजयंतीच्यो शुभेच्छा दिता. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी जिजा माता की, भारत माता की, गो माता की. ओव्हरसीज फेक जॉब स्कॅमाचेर सरकाराचे लक्ष आसा. NRI कमिशनूय केशीचेर नजर दवरून आसा. लोकांनी फेक एजंटाक बळी पडचे न्ही, सादूर रावचे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. वास्कोचे कॅप्टन जॉर्ज एजन्सीक प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंटाचे लायसनूय ना.
ते वाटेन थायलंड जॉबाक व्हरता म्हूण सांगून 8 गोंयकार भलतेच कडेन व्हरपाचे प्रकार दोग साल्वार हेरांक एम्बसी वरवीं हाडूंक यत्न चल्ल्यात. माझ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान मॉनिटर करीत आसा NRI कमिशन आनी NRI डिपार्टमेंट आमचे NRI कॉर्पोरेशन हे कम्प्लिटली मॉनिटर करता केस टू केस बेसीस. मॅक्झिमम म्हणजे आयजूय जशें म्हटलां पळय न्ही आमी नोकरीच्या आमिशांक बळी पडून असले जे नोकरीचे हे जे आहात भायर व्हरता म्हणून जे एजंट बसलेले आहात तांकां पयशे दितात, भायर वचून फसतात अशे खूब जाण गोंयकार फसल्या. म्हणून कोणी ह्यान फुडें खंयच्याच काल आमी जशें AI लॅब आनी सायबर फ्रॉड म्हटलां पळय न्ही हे सगळे हेच प्रकार आसात. ओके, थंय सुद्दां म्हणजे एका वर्साक 100 कोटी लॉस जावप इट इज अ बीग लॉस गोंय सारकेल्या बारीक राज्या खातीर. लोकांनी निदान हाज्या फुडें तरी फसचें न्ही एक म्हजें म्हणणें. पर्वरे फ्लायओव्हराक लागून जावपी ट्राफिक जॅमाचेर पर्यायी बायपास रस्तो सांगोळडा जंक्शना कडल्यान कॉपरलिफा कडेन कनेक्ट करपी डायरेक्ट बायपास रस्तो येरादारीक उक्तो केला. फ्लायओव्हराचें काम सुरू आशिल्ल्यान पर्वरे प्रचंड ट्राफिक जॅम जाता. सध्या पर्वरी जो फ्लायओव्हर आसा काम चालू आसा आनी काम चालू असल्या कारणान खूप ट्रॅफिक जाम जाता आणि पूण ते खातीर सरकारान केले आसा म्हणजे बायपास रोड केल्लो आसा मदल्यान आनी तो म्हणल्यार जेन्ना चौगम रोडांतल्यान जे पणजेच्यान लोक येता म्हापशा वचपा खातीर ते चौगम रोडा कडल्यान जे कोप्पलिफा रस्तो वता थंयच्यान कोप्पलिफा कडल्यान रस्तो रायटान भितर घेतलेलो आसा आनी थंयच्यान जो एक बायपास रोड ते कनेक्ट केल्लो आसा तो रोड डायरेक्ट दमयंती गोवा थंय पावता. समज कोप्पलिफा गाडी भितर घेतली जाल्यार थंयच्यान जो बायपास केल्लो आसा तेका डायरेक्ट हांगसर कनेक्ट जाता आनी हो पळयात हायवे हो जो बायपास नवो पाले आसा तो डायरेक्ट दमयंती गोवा कडेन कनेक्ट जाता. होच तो रस्तो जो बायपास केल्लो आसा तो दमयंती गोवा थंयच्यान रस्तो वयर सरता आनी तो डायरेक्ट हांगा कोप्पलिफा आसा तो कनेक्ट जाता. आजून रस्तो मेजरली हो रस्तो केल्लो कारण पुलाचें काम चालू आसतलें फुडली फेजीन तेन्ना खूब ट्रॅफिक जाम जातलें. सो ह्या रस्त्यान जे लोकांक प्रॉब्लेम जावचो न्ही म्हणून हो रस्तो केल्लो आसा. आणि एक गजाल आसता म्हणल्यार ह्या रस्त्याक हेवी व्हेकल अलाव ना. मुख्यमंत्री दिल्ली भोंवडेर आज दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याचो सोपूतविधीक आसतलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. ताचे उपरांत NDAचे सगळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची प्रधानमंत्री मोदी बरोबर मार्गदर्शक बसका. ते बसकेकूय गोंयचो मुख्यमंत्री आसतलो. सर 21 तारखेला मीटिंग आसा NDA चीफ मिनिस्टरांची कितें एक्झॅक्ट अरे सोमार दीस दिल्लींतल्या शपथविधी आसा तो शपथविधी अटेंड करपाक हांव वता आनी आफ्टर दॅट तेज्या उपरांत माननीय प्रधानमंत्र्यांच्या बरोबर मिटींग आसा सो दॅट त्या मिटींग हांव अटेंड करता. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक पळयत रावात. प्रुडंट. छत्रपती शिवरायाची शिवजयंती गोंयभर मोठ्या दबाज्यान गाजावाजान जाली. 19 फेब्रेर 1630 महाराजाचो शिवनेरी किल्ल्यार जल्म. छत्रपतीच्या जल्माचे सुवाळे पुतळ्यांक फुलहार. जय भवानी जय शिवाजीच्या घोषणांनी गोंय भगवे. वेगवेगळ्या पावंड्यार कार्यावळी सुवाळे तरणाट्यांच्यो मिरवणुको. गोंय शिवमय. बजरंग दलान छावाची स्पेशल स्क्रिनिंगूय दवरलेली. पण शिवाजी महाराजाक आमी कोण विसरपाक शकना आणि ते आज म्हणजे फुडल्या आमच्या देशाचे किंवा हिंदू धर्माचे की हिंदू संस्कृतीचे जर रक्षण करतले जाल्यार आमी आज शिवाजी महाराजच आमच्या दोळ्यांसमोर दवरून आमकां वचचें पडटलें. आणि हांव खरोखरच हे आयोजकांचे धन्यवाद म्हणटा आणि सगळ्यांक शिवजयंतीच्यो उर्वरीत परबी दिता की ह्या भुरग्यांक आज हिंदू धर्माचे प्रतीक शिवाजी आमचे आराध्य दैवत आणि ह्या भुरग्यांक आतां फुडें तेंचे प्लॅटफॉर्म असो मेळ्ळो आसा की आमी कशे एकजूट आसचे आणि हिंदू धर्म आमी आमचो कसो सांबाळचो ह्या प्रमाणे तेंचे आयज भुरग्यांची जे हांगासर प्रदर्शन करून दाखयलेलें आसा. तेन्ना आख्या देशभर आमी शिवजयंती मोठ्या हेतून मनयतात तेन्ना आमकां खूब खोस भोगता कारण आयज अशी माणकुली भुरगीं हांगा येवन शिवजयंती मनयली कारण प्रत्येक भुरग्याक
आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी कहाणी आसा ती तांकां कळपाक जाय की तेंच्यांनी आमच्या स्वराज्या खातीर कितली आपली प्राणाची आहुती दिली। त्या भायर आयज आमी हिंदुत्व जे आमी सांबाळिल्ले आसा आनी हिंदू धर्माचे आमी इतले जे फुडें आमचो हिंदू धर्म घेवन गेल्ले आसा ते आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजा खातीर आनी आमची जी आयज जी देवळां जी आसा पुराय देशभरांत ती आमची महाराजा खातीर ही अजून दर्या टिकलेली आसा। हिंदवी स्वराज्या खातीर केलेले प्रयत्न हे भुरग्यां मदीं पावचे अशें म्हणून हे रॅली जावच्या पयलीं आमी आमच्या शाळेन एक ल्हानसो कार्यक्रम केलो। भुरग्यांची भाशणां जाली, वेशभूषा स्पर्धा जाली आनी तेजे नंतर आमी मिरवणूक काडल्या एक जनजागृती करपाक शिवाजी महाराजांच्या कार्या बद्दल। विघ्नहर्ता महागणपते प्रियताम शाश्वते सहस्रकोटि अनंत प्राप्त्यर्थे पश्चात् मंगलमय नीराजयिष्ये। करतात छत्रपती शिवाजी महाराज ताका आमी रयतेचो राजा म्हणटात, ताका एक जाणता राजा म्हणटात। रयतेचो राजा म्हणपाचें कारण म्हणजे सगळ्या धर्माच्या लोकांक, सगळ्या जातींच्या लोकांक फुडें कशें घेवन वचप, आपलो धर्म राखून तांकां कशें फुडें घेवन वचप, नाल्यार आपल्या धर्मा खातीर कशें फुडें सरप, बायलांचो कसो आदर करप, हे सगळें आमी अजून पर्यंत तांचे कडल्यान शिकत आसा। आनी आजच्या आमच्या सारक्या राजकारण्यांक म्हाका दिसता सगळ्यांनीच बोध घेवपा सारके खुबश्यो गोश्टी छत्रपती शिवाजी महाराजान आमकां सोडून गेल्ले आसात। मजगती पेडण्याय व्हडा उमेदीन शिवजयंती मनयली। वेगवेगळ्या शाळेंच्या भुरग्यांनी रॅली काढून शिवविचार सगळ्यांच्या मुखार मांडले। पोर्तुगीजांनी 450 वर्सां पुराय गोंयचेर राज्य केलें म्हूण चुकीचो इतिहास पातळायतात। फक्त शाश्ट, तिसवाडी आनी बार्देस तालुको पोर्तुगीजांच्या ताब्यांत आशिल्लो। मुख्यमंत्री आनी शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। हेर तालुक्यांनी सुरवातीची वर्सां शिवशाही, पोर्तुगीजा आड छत्रपतींचे झुंज खंय धर्मरक्षणाक। म्हणजे पोर्तुगीजांच्या दस्तऐवजामध्ये 28 नोव्हेंबर 1667 मध्ये म्हणजे त्याने क्लिअर कट लिहिलेलं आहे की शहाजी महाराजाच्या मुलाने वरचे चौल घेतले। म्हणजे ह्याचाच अर्थ असा होतोय की गोव्यामध्ये फक्त साष्टी, बार्देस आणि तिसवाडी या 3 तालुक्यावरती पोर्तुगीजांचं राज्य होतं। आपण जो चुकीचा इतिहास वारंवार मुलांच्या समोर गिरवतोय की 450 वर्ष पोर्तुगीजांची राजवट गोव्यामध्ये होती, तर नसून फक्त सासष्टी, तिसवाडी आणि बार्देस या 3 तालुक्यावरती 450 वर्ष राज्य होतं। राहिलेल्या सगळ्या तालुक्यांच्या वरती, मग ते पेडणे असेल, सत्तरी असेल, साखळी असेल, काणकोण असेल, या सगळ्या तालुक्यावरती म्हणजे पहिली 250 ते 250 वर्ष ही शिवशाही होती। आणि त्या शिवशाहीसाठी म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी म्हणजे अगोदरपासून ही शिवशाही या ठिकाणी स्थापन केली होती। म्हणजे शिवरायाने पोर्तुगीजांना फक्त जर पोर्तुगीजांच्या वरती आक्रमण जर कशासाठी केलं असेल तर ते फक्त आक्रमण 2 कारणासाठी केलेलं आहे। एक राजकीय आणि दुसरं धार्मिक। 1975 मध्ये छत्रपती शिवरायांचे सैनिक हे करून फोंडा, केपे, काणकोण हा पूर्ण भाग हा शिवशाहीच्या अंतर्गत होता। या ठिकाणी शिवशाहींचं राज्य होतं। त्यामुळे कुणीही जरी सांगितलं तर पोर्तुगीजांची राजवट ही पूर्ण गोव्यावरती 450 वर्षे नव्हती, तर फक्त 3 तालुक्यावरती होती। आणि नंतरच्या काळामध्ये अवघे 90 ते 100 वर्ष ही नंतरच्या फक्त बाकी राहिलेल्या या 8 तालुक्यावरती म्हणजे आत्ताचा जो मार्मागोवा तालुका जो आहे हा त्यावेळी म्हणजे साष्टी तालुक्यामध्ये होता। त्यामुळे फक्त 4 तालुक्यावरती पोर्तुगीजशाही होती। आणि शेवटी 100 वर्ष आजही आपण आपला पूर्ण प्रांत गोमंतकातला बघितला तर आपल्याला पूर्ण 70% भाग हा हिंदवी स्वराज्याने म्हणजे त्यावेळी हे साबित होत आहे। छत्रपती संभाजी महाराजाचेर जिविताचेर आधारित छावा चित्रपट गोंयांत करमुक्त। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हे विशयी बुधवारा घोषणा केली। दिवचले शिवजयंती निमतान जाल्ल्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो। वित्त खात्यान हे विशयी ऑर्डरूय काढल्या। 21 फेब्रुवारी ते 31 मे मेरेन हो सिनेमा गोंयांत करमुक्त आशिल्ल्याचे हे ऑर्डरीत म्हणलां। मी आजच्या या क्षणी एवढंच सांगेन की डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आणि बऱ्याच जणांनी रिक्वेस्ट केली छावा ही मूवी ही छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यावरती आहे आणि ती मूवी लोकांना
टॅक्स फ्री करून पाहायला मिळायला पाहिजे. विशेष करून आपल्या भावी पिढीसाठी की त्यांचं चारित्र्य आणि ते धर्मवीर का होते, तर त्यांना धर्मवीर फक्त आजपर्यंत हिंदुस्थानमधल्या एकाच राजाला धर्मवीर राजे म्हटलेले आहे, ते म्हणजे संभाजी राजे. संभाजी राजांना जेव्हा औरंगजेबाने पकडलं आणि त्यावेळी त्यांची एक एक साल काढून त्यांना मारत होते, नख काढून मारत होते, हात कापून मारत होते, पाय कापून मारत होते, शेवटी त्याची जीभ कापली त्या अगोदर. म्हणजे हा 21 दिवस असा प्रकार चालला होता. आणि या दिवसामध्ये प्रत्येक वेळी त्यांना सांगत होते, आम्ही तुम्हाला जिवंत सोडतो, फक्त एकच करा की तुम्ही तुमचं धर्म परिवर्तन करा, की तुम्ही तुमचं धर्म परिवर्तन करा. अरे शेवटपर्यंत ह्या माणसाने सांगितलं, जीव गेला तर 72, पण मी धर्म परिवर्तन कधी करणार नाही, ही छत्रपती संभाजी महाराजांची वाणी होती. म्हणून आपल्या धर्मासाठी जगणं कसं हे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिकवलं आणि आपल्या धर्मासाठी वेळ आला तर मरणं कसं हे धर्मवीर संभाजी राजाने शिकवलं. हे आहे धर्मवीर संभाजी राजांची कहाणी. म्हणून हा छावा फिल्म उद्यापासून गोमंतकातील लोकांना टॅक्स फ्री पासून पाहायला मिळेल याची घोषणा आजच्या या बिजोलीच्या पदस्पर्श पावन झालेल्या भूमीमध्ये करताना मलाही आनंद वाटतो. बुधवारा शिवजयंतीच्या निमतान कोठंबी जाल्ल्या रॅली वेळार क्लॉडियो फर्नांडिसाक मारहाण. क्लॉडियो आसोळ्ळाचो थळावो. रॅली वेळार ताणें खंय वाट दी म्हूण सांगिल्ल्यान रॅलीत वांटेकार जाल्ल्या कांय तरणाट्यांनी ताका मारहाण केल्याचें क्लॉडियो सांगता. ताचेर सध्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. प्रकरणा आड पुलिशेंत कागाळ नोंद. ट्रॅफिक पुलीस आहे राव म्हणतो रावले वस गेले गेले गाडी येयली आनी आमकां वाट दी मरे म्हणून जीबीचे भुरगीं देंवन आनी म्हणजे तकले हेल्मेट आनी काळे आनी कितें जालें जाल्यार धाड कितें म्हाका आमी घाल आमकां वाट दी मरे म्हणून आनी केलें आमकां हेल्मेट काळे आनी सकयल उडयलो जीबीचे 4 जाण देंवले बडय सकयल ते होणा उडयलो 7-8 जाण सामके बडयले आनी कोणा लेकलो नुसार उगो कोण हॉस्पिटलांत व्हरला तुका हॉस्पिटलांत मागीर हांवें भुरग्यांक फोन मारून देवान देवटा आपयलें तिने आहलो ती येवना आमगे 108 येवना मागीर तिने आहलो तेंगेली तेका कोगाला हाडलो मागीर ते पयलो तेपसून मागीर मरून हाडलो पुलीस कंप्लेन केली तुवें पुलीस केल्या बडयना तें दुकान मुठान घाणें मारला कांय कळना कित्याक मारलो कळना. हणजूण पुलिशेन आसगांवच्या एका रिसॉर्टांत इंटरस्टेट ऑनलायन गॅम्बलिंग करपी 12 जाणांक धरल्यात. 12 जाण गोंय भायले, कांय राजस्थानाचे जाल्यार कांय गुजरातचे म्हूण म्हायती मेळटा. गॅम्बलिंग करपाक वापरलेले 7 लॅपटॉप आनी 8 मोबायल फोन जप्त केल्यात. पुलीस फुडलो तपास करतात. Anjuna police has busted an online gambling gang and has arrested 12 members of its gang while they were taking the bets online. All the accused are from Rajasthan and Gujarat. The raiding team has also seized 7 laptops and 8 mobile phones used in this crime. Mukesh Kumar for Prudent. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवपाक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.